आमी आज ड्रायव्ह घेतला रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल हे आयच्या तारखेक व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी खुबश्यो गोश्टी आमच्या घरा कडेन पडून आसतात आनी त्यो मागीर आमी डिस्पोज करता आसतना त्यो खंय डिस्पोज करता तें पळयना. आमी थोड्या वाटेर बसून कपडे पळयल्यात नाल्यार चपलां पळयल्यात, खंयची बरी बरी चपलां घरा कडेन आसून पसून लोक थोडे घालना आशिल्ल्यान भायर उडयतात आनी ती सपोज रियूज जाता रिसायकल जाता आनी कोणाक तरी ती यूज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हें करता आसतना आज तांचो जो ड्रायव्ह आसा हो एक बरो ड्रायव्ह आसा आनी लोकां खातीर हो खूब बरो. सपोज रिसायकल कितें जावन एक गरीब मनशा पर्यंत पावता जाल्यार खंयच्याय आमच्या घरा कडेन आशिल्ले वस्तू बरे कपडे लोकां पर्यंत पावता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हांव लोकां कडेन इतलोच अपील करता की तुमी आपल्या घरांतलें सामान दिता आसतना सगळो कचरो काडून दिवचो न्ही. आमी खुबदां पळयता की एकदां आमचें घर साफ करपा खातीर आमी सगळें आसा तितलेंय साफ करतात. सो एक बरें म्हणजे घालपा सारके कपडे एक घालपा सारके चप्पल आसत नाल्यार कितेंय आसत वापरपा सारक्यो गोश्टी तुमी दिवच्यो आनी ह्या समाजान सद्या गरज आसा. रिड्यूस एंड रियूज रिसायकल हांव जी सुडाक सद्याक देव बरें करूं म्हणटा की हो इनिशिएटीव घेयलो तेमी म्हणून. कित्याक आमचे जाणा तुमी आसतले की आमी गार्बेज चडशी भायर उडयतात, गार्बेज भायर उडयतात रस्त्यार उडयतात ती रिड्यूस करपाची कित्याक आनी आमी ती रिसायकल करूंक दिवपाची. कित्याक जेन्ना वस्त ओल्ड यूज करतकूच आमी भायर मारता रस्त्यार दिश्टी पडटा की कपडे चप्पलां लोक भायर उडयता ते भायर उडोवची न्ही आमकां आनी दिवची. म्युनिसिपालिटी आमी एक गार्डनान आमी तांकां एक प्लेस दिलेलो आहा थिंगा तुमी दिवचे आनी आमी ती व्हरोन रिसायकल करतले. जी सुद्दां व्हरतले आनी रिसायकल करतले. तशेंच फाटीं तुमी चोयलां आसतलें गटरां प्लास्टीक बी सगळीं गटरां आतां फाटीं गटर क्रॉस ड्रेनेज ओपन केला ते भाशेन करची न्ही. ते भाशेन गटरां उडोवची न्ही प्लास्टीक हे हाडून आमकां दिवची आमी ती व्हरोन रिसायकल करतले. म्हाका दिसता हे जर हो जर इनिशिएटीव सामको डिपली व्हरतले ऑल ओवर वास्को जाल्यार एवरी कावन्सिलर आपापल्या वॉर्डांतल्यान जर तांणी जमा करून बुक्स जावं कपडेच ना हांगा बुक्स आसा शूज आसा बाकीचे सगळे सामान आसा केन्ना केन्ना आमचे कडेन नॉर्मल होम मटिरियल आसता तें आसा. सो तें सगळें हाडून कावन्सिलरांनी जर इनिशिएटीव घेत जाल्यार ही ड्रायव्ह म्हाका दिसता आनी सक्सेस जातली. सिवीक रिक्वेस्ट करता एक ताका एक मोबायल कॉन्टॅक्ट नंबर आसतो ह्या प्रोग्राम आनी हो आतां 10 days कायमचो तो जालो आसल्या सुद्दां करता. रिसायकल रियूज ही बरी वस्तू लोकांच्या घरांत बऱ्यो बऱ्यो वस्तू कपडे घालून ते भायर उडयतात जाल्यार हे हातूंत जाल्यार कितें यूज जातले जाल्यार रिसायकल तरी जाता.